दोन खुटे मारता अशे लांबच्या लांब खुटे मारता वयर एक खोई घालता तुका बसयता जाले सो गाइस हे पळय माझे क्यूटशे धाकटुलेशे फ्रेंड अवी पळय कान टोपी पळयता ही बरी आहा बी तुका हमका मेवपाक येयल्या पळय थैंक यू सो मच। मेरे घर पे जब आऊंगा तभी मुझे तू क्या बना के देगी ऑमलेट कैसे म्हाका एक सांग तुझ्याकडे वॉच हा मरे टाइम कितलो आला तेजेर I know you told your friend you're not okay. And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. हाय गाइस वेलकम बॅक टू माय व्लॉग। कसे आसात तुम्ही? आय होप तुम्ही सगळी जाणा बरी आसात आणि हांव तर बरें ना कित्याक की म्हाका जाल्या थंडी आणि खोकली बिकली येता खक 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 करून खूप थंडी बी पडल्या न्हू आणि दव बी पडटा म्हणून त्या खातीर आमी येयले आता चाय पिवपाक गरम गरम चाय येयलेली आसा थंड चा आम्ही थंड चा पिवंक येयल्या असले कितें उलयताय रे मॅट जालाय माझी बी चाय फटाफट पियाता पळय हांगा खुर्च्यो केद्यो व्हडल्यो आसा पळय अवी म्हाका असल्यो खुर्ची जाय किचनान घालपाक तुका हांव कितले दीस जाले सांगता बसोन रांदपाक आयदनां धुवपाक खुर्च्यांचेर तू बसोन आयदनां घासतले तुका कितले दीस जाले सांगता एक काम करूया सुशेगाद बसोन रांदूंक मेळटलें म्हाका करूया मगो दोन खुटे मारता अशे लांबच्या लांब खुटे मारता वयर एक खोई घालता तुका बसयता जाले हे सो गाइस तुमका खबर आसा हांव जेन्ना किचनान रांदता न्हू माझे पाय बी खूप दुखता आयदनां धुवपाक म्हाका वाज येता उबे रावून त्या खातीर हांवें अवीक कितें सांगलें जाणा म्हाका असली व्हडली खुर्ची हाडून दी म्हणून ताकी हांव कम्फर्टेबल तेजेर बसोन आयदनां धुवूं शकता आणि जाय तितले हांव वरायटी डिश करूं शकता फक्त बसोन कळ्ळें न्हू तुमकां आनी न्हू आमचो वॉटर जाता व्हडलो आनी हांव जाता धाकटें त्या खातीर न्हू म्हाका रांदपाक गावना सारकें मागीर रोखडेच पाय दुखूंक लागता। Guys, welcome back to another episode of मस्तीखोर गोवन्स। कशी आसात तुम्ही? आय होप ऑल आर फिट अँड फायन। आणि आयज हांव वयता पणजे त्याच्या उपरांत वयता ओल्ड गोवा टायरोनाकडे माझे न्हू थोडे युट्यूब फॅमिली भायरसून येयल्लेले आसा कुवेटसून बीन सो ते न्हू आमकां थंय मेळपाक येता म्हाका मेसेज केल्ली सो हांव फटाफट वयता आनी सो थंड पडत आनी शीक जावचे परस हांव बेगीन वयता आनी बेगीन येता रात जायसर रावना कळ्ळें न्हू कित्याक म्हाका ते सायनसाचे इश्यूज आसा म्हाका मागीर त्रास जाता चला फटाफट हांव वयता फटाफट तुमकां मेळटा। सो गाइस आता वाजल्या 3 आणि आमी आता भायर सरलेली आसा म्हाका जाल्यार थंडी जाल्या म्हाज्या आवाजा वयल्यान तुमकां कळटा आसतलें आनी फक्त न्हू आतां 3 वाजले आनी हांगासर इतली थंडी खाता जाणा अशें दिसता खंय जम्मू काश्मीराक गेल्लेल्या भाशेन तर हांवें फक्त 3 जाले आनी वत बी कांयच ना पळय फक्त दवूच दव पळय तिनांकूच चालू दव हांगा एकदा 4 व्हिलर अडकली जाल्यार सुटपाक चान्सच ना बरें केला मरे हांगासर न्हू कितली स्टारां रातचे बरें दिसतले न्हू हांवें काय क्रिसमसाचें डेकोरेशन। सो गाइस आमी आतां न्हू ओल्ड गोवा पावलेली आसा आनी अवी आतां टोपी सोदता टोपयेचो शॉप काडलो काय कितें टोपी दिसनाशी गान टोपी खूप थंडी पडल्या अवी पळय कान टोपी पळयता ही बरी आहा बी तुका ही बरी रे ही पळय हांगा होल आहा पळय तोंडाक ही पळय ही शामू काकाची अवी शामू काकाची कान टोपी ती जातली कान धापतले तुझे ओके सो गाइज हांवें न्हू एक कान टोपी घेतलेली आसा कित्याक न्हू हालीं थंडी खूब पडटा
आणि तुम्ही पळोवंक शकता हांगासरूच पळय दिसता जाल्यार हांव नको पळय दो पडलेलो आसा. टायम जाल्लो आसा 3:30. 3:30 आणि दाखयताले न्यूजार की पणजे 2 डिग्री सेल्सियस आसलो काल रातचो. म्हणजे तुम्ही पळयात म्हाका न्हू जाल्यार थंडी आनी म्हाका 2 न्हू सोंसपाक जायना कित्याक म्हाका मातशे सायनसाचे इश्यूज आसा न्हू. हे पळय टायरोन बीन गिरायक करता. हांवें घेतल्या काण टोपी आता पळोवया फुडल्या फुडें. फादराक बरयला फादर सारकें न्हू देवाचे अवी मागीर म्हापसा घालता. आमकां मेळपाक येयल्या पळय. थँक्यू सो मच. ही फॅमिली आमी जोडलेली आसा ऑल बिकॉज ऑफ यूट्यूब. गॉड इज ग्रेट. तू बघ हिंदी मध्ये मैं तेरे घर पे जब आऊंगा तभी मुझे तू क्या बना के देगी ऑमलेट. कैसे बना के देगी बता. मिर्च. हाँ मिर्च लहसुन अंडा और बस नमक. और वो क्या करने का वो परवीन. हाँ उसमें मिला के हाँ तवे में डालेंगे तो हो गया ऑमलेट. हो गया ऑमलेट. और गैस नहीं चालू करेंगे. गैस चालू नहीं करेंगे. क्यों? तो कैसे बनाएगा गैस नहीं चालू होगा तो. गैस चालू करेंगे. बस गैस चालू करने के लिए लाइटर चाहिए ना. तो लाइटर भी है. वो लाइटर मम्मी ने बोला वो खत्म हो गया करके. नहीं खत्म हो गया फिर से लेके आएंगे ना. और बाद में वो ऑमलेट बनने के बाद खाएंगे. हाँ क्या उसको खुशबू लेंगे. खाएंगे. तू खिलाएगी मेरे को. हाँ सो स्वीट. काय बरं क्यूट सारखे. तुझे मैं इसको वीडियो में देखी थी किधर. वीडियो में. हाँ? मेरा वीडियो. हाँ अपने मोबाइल में देखी. मेरे भाई का मोबाइल में. बाप रे. क्या तेरा और एक बहन है ना बड़ा. 4 बहने हैं. 4 बहने हैं. 3 तो मैं 4 स्पेशल ऑमलेट लूंगा चारों के पास से. तेरे पास से एक छोटा वाला, बड़ी बहन से बड़ा वाला, उससे और एक बड़ा वाला ऑमलेट देगी ना मुझे. बड़ा. हाँ तेरे से भी लूंगा ना. तेरे से तो मैं रोज ला के लूंगा. एक ही दिन नहीं चाहिए मेरे को. रोज चाहिए तेरे से. चलो. अभी तो मैं खा के आया हूँ. अभी तो पेट भरा हुआ है. अभी रात को आऊंगा मैं. ठीक है रात को आओ. बरं येणार मी. ये तो ही कोणी काढली गो. ये हा माझी बहीण. बहिणीन काढली. चांगली आहे. सो गाइस हे पळय माझे क्यूटशे धाकटुलेशे फ्रेंड कीर्ती. आम्ही आता कितें तरी खावपाक वयता. नहीं रे कीर्ती. हाँ हम लोग अभी खाने को जा रहे हैं स्वीट कॉर्न. स्वीट कॉर्न खाना. किधर गया रे स्वीट कॉर्न. उधर है. उधर है. हाँ उधर है स्वीट कॉर्न. कीर्ति हम दोनों सेम दिखते हैं ना. हाँ हम लोग बहने बहने जैसे. अभी हम लोग पहले खाएंगे बाद में भैया को वगैरह लेके जाएंगे. ओके चलो रुको इधर. तू खाएगी नहीं. तू खाएगी नहीं तो मैं क्या करूँ अकेला खा के. खा सकती हो भैया के साथ. भैया के साथ खाएगी. ओके नहीं तुम खाना भैया के साथ. आपको चाहिए. नहीं आप नहीं खाओगी तो मैं भी नहीं खाऊंगी. खाओ. हाँ खाओ तुम भी. आप नहीं खाओगी तो मैं नहीं खाऊंगी. अभी बोलो. क्यों. वैसे ही. ठीक है तुम खाओ मेरे. हाँ 5 बटर स्वीट कॉर्न हय. मसालो घाला भितर विथ मसाला हय.
म्हाका एक सांग, तुझ्याकडे वॉच हा मरे? टाइम कितलो आला तेजेर? सामकें सांग मरे. 6:13 मरे. 1 आणि 1 कितलो? रॉंग आन्सर सांगलो हेणी. 1 आणि 1 म्हाका एक सांग 11 न्हू रे? मागीर तुका 2 कशे लागले ते? म्हाका एक सांग बरें. 2 एप्पल आसा, ओके? 2 एप्पल आसा. 1 हांवें खाल्लो, उरले कितले? कसो रे? टायरोन 1 खावचो ना? मागीर उरले 0 मरे. कितले उरले? काय रे, कितले उरले आता? 0? पण हांवें 1 खाल्लो, टायरोनान अर्दो खाल्लो, अर्दो उरलो मरे. हा ते लहान भुरग्याक ते स्वीट कॉर्न घेवपाक गेला पळय. रश पळय आयज आहा रश. हांवें खाल्लो, म्हाका टायरोनान घेवन दिल्लो पळय स्वीट कॉर्न. पळय आनी हांव गिट्टा पळय चालू आहा हेजे गिळप. आनी ती पळय दोगांय पेचे 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 चालू आहा कितें तरी. कसलें डिस्कशन देव जाणा. आनी गायज हे पळय तुमकां सांगूंक सोदता, हेजो स्टॉक आनीक आहा, तो स्टॉक काबार करा मातसो प्लीज. हांगाल्ले जे गोजड्यो आहल्यो पळय त्यो सगळ्यो काबार जाल्यो, 1-2 उरल्या त्योय तुमी येयात आनी व्हरा, ओके? हे पळय पळय ट्रॅफिकान फसल्या पळय आतां. सो गाईज हे पळय माझी क्यूट फॅमिली नादीन ताणी पळय म्हाका काय बऱ्यो चॉकलेटी हाडल्या. त्यो चॉकलेटी सगल्यो अंकिताक. हे पळय कितल्यो आहा पळय चॉकलेटी भितर पळय. आनी मिनी ब्रेक मिनी फन ही म्हाका आवडटा. ही वायट दिसता. हय किटकॅट भाशेन आसतात त्यो किटकॅट. खूब कितें कितें दिला तेणी. कपडे दिल्या. तू माझ्या चॉकलेटीच्या पॅकेटाकडे कितें करता? माझ्या चॉकलेटी चोरताय? चोरी करू. तू बरो हा मरे. एक पॅकेट बी सायटीक पोतयो बित्यो सायटीक धरून. तू खाव नाका माझ्या चॉकलेटी. स्टायल नो, तू खाव नाका. चॉकलेटी म्हाका दिल्या. तू भुरगो. चॉकलेटी म्हाका दिल्या. दी माझ्या चॉकलेटी. मागीर एक एक करून तू सगळ्यो खाता. 4 लिपोवन दवरताय. सगळ्यो चॉकलेटी आतां हांव खावपाक लागलो. दी रवे. हांव दिसतूच करतले काम तेजे. सो गायज तुम्ही एका वळखतात या भाऊक. ह्यो भाऊ न्हू त्या दिसा फुटलोलो, उजो लागलेलो एका. तुमी तर एका जाणा आसतली न्हू. आनी तुमकां हांव सांगपाक सोदता, ह्यो भाऊक न्हू आमी डॉक्टरा कडेन व्हेल्लोलो आनी ह्यो न्हू आतां सारको जावन येयल्लो आसा. आनी आजून न्हू हांवें हेका लावंक. कित्याक सांग, भंय दिसता मदींच आनी ह्यो फुटात जाल्या त्या दिसाच्या भाशेन. सांगू येना न्हू म्हणून. आनी हेजी कितें वायर बी शॉर्ट जावंक नासली. हेजी कॉयल भितरली गेल्लली आनी ह्यो भितरल्यान ब्लास्ट जाल्लो. आतां आनी परत आनी जायत जाल्यार हांव आनी कितें करूं? त्या खातीर हांव हेका आनी चालू बिलू करचें ना केन्नाच. असोच आसूं न्ही ह्यो. सारकें न्हू. पळय कसलो दिसता तो भयानक. मदींच उजो पेटलो हेका. धुंवर शी वाज ऐशीक. असले आनीक फॅन हाडप ना. आनी तुमगेर बी आसा जाल्यार बाबा मातशें सांबाळून यूज करा. त्यो धड न्हू. किचकिटाहत गले में खुजली. हिका जाल्यार आतां 10 दीस आनी ही थंडीत वचाना. फक्त खोकल्योच येता. नाक बी व्हांवना, फक्त खोकल्यो. आनी ती वचात ना वाज ऐशीक. आनी रात जाली न्हू, फॅन मातसो लागलो रे लागलो परत परत खोकल्यो येता. मातशें प्लीज कोणाक बाबा हेजे वखाद खबर आसा न्हू जाल्यार म्हाका कमेंट करून सांगात. तुमची तरी रेसिपी हांव ट्राय करता. कळ्ळें न्हू. तुमकां तर खबरूच आसतली. थोडे आमचे जाणट्यो व्हिडिओ पळयता न्हू, जाल्यार प्लीज तुमकां हांव रिक्वेस्ट करपाक सोदता, म्हाका न्हू थंडेक कितें तरी वखाद सांगात.
हे हांव ट्राय करून म्हाजी थंडी बेगिना वयता तशें, नाजाल्यार हांव आनी व्लॉग करपाक पावचे ना. समज हांवूच सीक पडलें जाल्यार व्लॉग म्हणून कोण पळयतलो करतलो, सारकें न्हू. आनी म्हाजो आवाजूच सुटाना जाल्यार तुमकां कितें उलयता ते आवाज आयकूंकूच येवचे ना. मागीर तुमी म्हणटले ह्या आनी कितें उलयता, आवाजूच येना आमकां करतली. त्या खातीर न्हू म्हाजो मातसो ताळो सारको करपाक न्हू म्हाका कितें तरी वोकात सांगात सकयल कमेंट मारात. आनी तुमचें न्हू हांव वोकात ट्राय बी करतलें. कितें बरेंच सांगात आं, नाजाल्यार खंयची जंगलान बी जडी बुटी आसता तसली सांगू नाका, तेका हांव वळखना. कितें म्हाज्या किचनान आसतलें खबर आहा एवेलेबल, त्याच वखत तुमी बाबा म्हाका सांगपाचें. बरें बेगीन असर जाता तशें. आनी राव तुमकां एक दाखयता हांव. सो गायज पळय, ही हांव शरपाची बाटली जाले 2 दीस जाले हांव हिका घेता, तरी न्हू म्हाजी थंडी कमीच जायना. ही पळय आतां एक सोंपपाक पावल्या. पळयात हे बाटलेक पयल्यारूच न्हू म्हाका खोकल्यो येवपाक लागता. ही एकदां बाटली पयली न्हू आपणाक घे म्हाका करता, आनी घेतले काय असरूच जायना. त्या खातीर हांव तुमकां प्लीज सांगपाक सोदता, म्हाका कितें तरी घरांतले वखद सांगात, जे वखद न्हू चड इफेक्ट जाता, कळ्ळें न्हू तुमकां. सो गायज फायनली पळय आमी घरा कडेन पावलेले आसा. आमी न्हू हांव आतां जेवन खान जाल्लेले आसा रेडी. आनी तुमकां तर खबरूच आहा न्हू खूब थंडी पडलेली आसा. आनी थंडे खातीर न्हू आमी खंयसर चड भायरूय ट्रॅव्हल करिना, कित्याक की म्हाकाय थंडी जाल्या, अवीकूय थंडी जाल्या. सो म्हटल्यारूच न्हू कितें आतां सांग दव पडपाक लागता. आनी मागीर घे व्हरोन रातभर खोकल्यो आमकां. पयलींच अवी कितें करता सांग एडिट बी करून 5 बिचांक न्हिदता न्हू, तें तर तुमकां खबरूच आसा. आनी मागीर त्या भायर खोकली बिकली येत जाल्यार ते आनी न्हिदोकूच पावना, कळ्ळें न्हू तुमकां. आनी मेन थिंग कितें की तुमी आमचे हालीं ब्लॉग पण वाजेता आसतले न्हू, अशें म्हणटा आसतले कितें हेंचे हालीं ब्लॉगूच ना, फक्त आमी टायरोनाथ कडेन आसता. हय गायज आमी न्हू हालीं टायरोनाथ कडेन आसता. कित्याक जाणां तेंच्यांनी न्हू आमच्या भरोसार रावून नेवो स्टॉक हाडलेलो आसा, लोन बी काडून, कळ्ळें न्हू तुमकां. की बाबा हांव बी आनी अंकिता आपणाच्या चॅनलार घालता. आनी अशे खुबशे आमचे यूट्यूब फॅमिली आसा जी तेंचे कडेन वयता, तेंकां गिरायक घालता. आनी तेंचो जो पयलींचो स्टॉक आसलेलो न्हू तोय तेंचो काबार जाल्लेलो आसलो, म्हणून तेंच्यांनी न्हू आतां नेवो स्टॉक हाडला, कळ्ळें न्हू तुमकां, लोन बी काडून. त्या खातीर न्हू आमी परत न्हू तेंकां हायलायट करता की बाबा 2 पयशे तेंच्या बोल्सान येवनी म्हणून, कळ्ळें न्हू तुमकां. नाजाल्यार थोडे आसता जेंकां हात पाय आसता आनी ते आपणाच्या मम्मी डॅडीच्या कुस्तार जगोंक सोदता, पण हेच पळोवशीत न्हू जाल्यार हे आमकां मोटिवेशन कशें. सो तेंकां न्हू मोटिवेट करपाक लागून आमी बी न्हू तेंच्या वांगडा बसतात, कळ्ळें न्हू, की बाबा तेंकां पळोवन दुसरो सुद्दां मोटिवेट जावंक जाय म्हणून. त्या खातीर आमी थंयच आसता. आनी एक हांव तुमकां रिक्वेस्ट करपाक सोदता की बाबा तेंच्यांनी न्हू आमच्या भरोसार आपणाचो स्टॉक हाडलेलो आसा. सो प्लीज तुमी तेंचे कडेन वचात आनी तेंचे कितले बी कितें सामान आसा, धूप आसा, बेडशीट, टावल ते आसात आनी घेयात तेंचे कडल्यान, कळ्ळें न्हू. मातशी ती बी हॅप्पी जातली न्हू की बाबा आमची यूट्यूब फॅमिली येता आनी सगळे घेवन वयता म्हणून, कितें म्हणटात सारकें न्हू. आनी टायरोनाचें आनी अशें ना की कोण येता घेवन वयता आनी तेका याद उरना, तेका न्हू सगळे याद उरता, कळ्ळें न्हू तुमकां. नाजाल्यार थोडे जाण आसता घेतात आनी मागीर तेंकां देखर आसना, मागीर ते म्हणटात की आमकां बाबा कोणूच पावना, फक्त एकूच मनीस पावता, हे ते टायरोन. आनी तशें न्हू, टायरोनाक न्हू सगळे याद येता. कोण तेजे कडेन कस्टमर सुद्दां वयता न्हू ते सुद्दां तेका याद येता. आतां पळयात आयज तुमी तेंचे कडेन धूप घेतल्यात आनी तेच तुमी आनीक 2-3 दिसांनी सुद्दां वयशात न्हू जाल्यार तेंकां तुमी याद उरतल्यात, अशें आहा तेंचें. त्या खातीर आमी तेंचे कडेन डेली वयता. आनी मेन थिंग आतां तुमी म्हणटा आसतले अरे आयज अवी ना, अवीक न्हू कितें तरी इमर्जन्सी येयल्या, अवी गेला तो हॉस्पिटलान, कळ्ळें न्हू तुमकां, कोणाक तरी रगत जाय आसलेले, त्या खातीर तो मातसो भायर सरला हॉस्पिटलान, बेगी धांवत गेलो. कोणाचो तरी तेका फोन येयला एक्सिडंट जाला म्हणून, कोणाक तरी रगत जाय आसलेले. सो गायज फाल्यां न्हू आमी मेळपाक वचपाची आसा आमच्या क्यूटशा फॅमिलीगेर अक्षय कुट्टाय त्या वाटेन. आनी आमचो कोणूय आमकां यूट्यूब फॅमिली गावता न्हू जाल्यार प्लीज आमकां हॅलो म्हणात. आमी अशें न्हू की बाबा फुडल्यांतल्यान मनीस येता आमकां हॅलो म्हणटा आनी आमी तोंड वांकडें करून वयता, तशें न्हू. आमी बी तेंकां रावता,
कशें आहा कितें सगळें विचारता कळ्ळें न्हू. सो आमी तुमकां खंयसरूय गावता न्हू जाल्यार आमकां हॅलो म्हणपाचें. आमी बाकीच्या युट्यूबरा भाशेन न्हू की बाबा चल 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 इग्नोर केलें, तशें ना. कळ्ळें न्हू तुमकां. जाल्यार थोडी आसा गोवन युट्यूबरां कपल्सा, तांकां विचारल्या पुरो की बाबा तुम्ही अमक्याचो ब्लॉग पळयता. ना आमी कोणाचेच ब्लॉग पळयनात म्हणटात ते. आमी अमक्याक हेका वळखना. पण तेच आमचे पळोवंक वयतात न्हू जाल्यार आमचे टोटली डिफरंट आहा. आमी न्हू सगळ्यांचे ब्लॉग पळयता आनी आमी सगळ्यांक सपोर्ट करता. आमी जाण आसा गोवन आनी बाकीच्या सुद्धा गोवन युट्यूबरांक न्हू सपोर्ट करपाक जाय. आमी सगळीं न्हू एकेच कडेन रावपाक जाय. कळ्ळें न्हू तुमकां. एकामेकाक सपोर्ट करून आनी आमच्या उपरांत न्हू आमी जेन्ना व्लॉगिंग स्टार्ट केल्लेलें तेजे उपरांत आतां खुबशीं जाणां व्लॉगिंग करतात. कळ्ळें न्हू. खुबशे नवे नवे युट्यूबर येयल्लेले आसा आनी गायज तुमी बी तांकां सपोर्ट करपाक जाय. तेंचे बी व्हिडिओ पळोवपाक जाय. आमची कॅटेगरी सेपरेट जाता, तेंची कॅटेगरी सेपरेट जाता. पण तेंचे बी ब्लॉग न्हू खूब बरे आसता सारखे एन्जॉयमेंटल म्हणटा तशें. कळ्ळें न्हू. सो आमी न्हू सगळीं एकामेकाक सपोर्ट करीत रावूंक जाय. कळ्ळें न्हू तुमकां. आनी आमकां न्हू एक गजाल कळपाक जाय कितें की आमचे न्हू युट्यूब व्हिडिओ खूब जाणां पळयतात. कळ्ळें न्हू. आनी आमकां कळपाक जाय की कोण खंयच्यान पळयता तो. फॉर एग्जाम्पल आपूण UK रावता न्हू जाल्यार आमकां कमेंटार सकयल घालपाचें #UK म्हणून. कळ्ळें न्हू. जे तुमी घालता तुमचे व्हिडिओ बरे आसता. कळ्ळें न्हू. आमकां आवडले बी ते कितें घालप सांग. आपूण बाबा UKच्यान पळयता, आपूण मडगांवच्यान पळयता, आपूण सावथ गोवाच्यान पळयता. कित्याक की आमकांय बरें दिसता न्हू पळोवपाक की बाबा अमके कडेन आमचे व्हिडिओज पावता म्हणून. नाजाल्यार आमकां कितें दिसता सांग कोण पळयत ना कशें. कळ्ळें न्हू तुमकां. आनी गायज एक गजाल हांव तुमकां सांगपाक सोदता. आमचे न्हू क्यूटशे न्हू युट्यूब फॅमिलीचो आयज बर्थडे आसलेलो. लिसा फेर्नांडीस तेजें नांव. हांव न्हू तुका हॅपी बर्थडे म्हणून विश करपाक सोदता बिलेटेड आं. आनी तुका न्हू अवी कडल्यान सुद्दां हांवूच विश करता कित्याक की आयज अवी ना. आनी हांव न्हू तुमगेर बर्थडेक येवपाचें आसलें पण अवीक कितें तरी इमर्जन्सी येयली. त्या खातीर हांव तुका सॉरी म्हणपाक सोदता हांव तुज्या बर्थडेक येवंक पावूंक ना म्हणून. नाजाल्यार न्हू आमी दोगांय तुज्या बर्थडेक येतलीच आसली. कळ्ळें न्हू. आनी हॅपी बर्थडे तुका परत म्हणटा. तूं न्हू खूब हॅप्पी राव तुज्या लायफान. सो गायज म्हाका येता खूब खोकल्यो आनी तुमकां न्हू आयचो आमचो ब्लॉग आवडलो जाल्यार लायक करात, शेअर करात आनी सबस्क्रायब करात. ते मेरेन आमी तुमकां मेळटा फाल्यांच्या व्हिडिओन. बाय बाय.